आणि हे सरकार जर म्हादय काबार करूंक जर सोदता जाल्यार तूं सरकाराचो त्याग कर, तूं खंयच्याय गजालीचो त्याग कर, आमदारकीचो त्याग कर. अशा पद्धतीच्या त्या त्यागाक तांणी तयार जावचें, अशा प्रकारचो दबाव ताजेर हाडपा खातीर आमी फुडल्या काळान प्रयत्न करतले. आमी असोय प्रयत्न करतले की ग्रामपंचायती ज्यो आसा सगळ्यो, हे सगळ्या ग्रामपंचायतींक आमी उलो मारता 70तल्यो तर पयलीं येवपाक जाय. त्यो बाबाच्यो आसा काय पुताच्यो आसा ह्यो पळयनासतना लोकांचे जर तांकां लोकप्रतिनिधी गांवांतले तांकां जर हें जर लागना आनी कोणाक लागता रे. 70तल्यो सगळ्यो हें हांच्यांनी आदर्श घालून दिवपाक जाय की सगळ्या पंचायतींनी कोणा आंदोलना खातीर न्हय, म्हादय खातीर, 70च्या भुमिपुत्रां खातीर. आनी तांणी अशें हें करपाक जाय, एक मतान ठराव घेवपाक जाय की म्हादय जी आसा ही खंयच्याय परिस्थितीन वाचोवपाक जाय, ती कर्नाटका कडेन व्हरपाक आमी दिवचे ना, असो निर्धार आमी पंचायत लेवलचेर केलो. अशा प्रकारचें एक आव्हान आमी ग्रामपंचायतींक सगळ्यांक करता. हो कार्यक्रम आसा हे करून घेवपाक जाय, लोकांनी करून घेवपाक जाय. हांगा आशिल्ले लोक, पंचायतीचो कोण तरी सदस्य आसतलो, तांणी सगळ्यांक सांगपाक जाय हो इशू तुमकां लागता काय ना.